कोण तरी फेक पब्लिसिटी खातीर न्यूड पार्टी संदर्भात सोशल मिडियाचेर पोस्टर व्हायरल करता. अशा तरेच्या कसल्याच पार्टीक गोंयांत मान्यताय मेळिल्ली ना. ह्या संदर्भात डीजीपीक कळीत केला. तपास चालू आसा म्हण मुखेलमंत्री सावंतान म्हायती दिल्या. तशेंच पर्यटन मंत्र्यान सांगलां गोंयचें नांव पिड्ड्यार करप्यांचेर जातली कारवाय. हें सगळें फटीचें रचलां म्हण मंत्री मायकल लोबोय उलयला. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. एक पोस्टर वायरल हुआ है प्राइवेट पार्टी न्यूड पार्टी अरे न्यूड पार्टी जो वायरल जाला म्हाका मेळ्ळो पळय न्ही तुमच्याच एका रिपोर्टरान म्हाका धाडलो. हांवें समजो डीजीपीक धाडलो तेन्नाच आनी ताजेर ऑलरेडी एक्शन घेवपाकूय सुरू केला. एकटो आमी लोकेटूय केला. खंय केला तें सांगना आतां. ताका धरपाची बेगीना बेगीन पोस्टर सर्क्युलेट जाता न्यूड पार्टी मोर्जे बी पार्टी हय न्यूड पार्टी ते ते कोण फेक न्यूज आसता इन्क्वायरी चालू आनी कोण मेळना तांकां मोबायल नंबर दिल्लो तेजें कांय मेळून चालू आनी तशें कांय ना काय आमी थंय सोडटले अशें कितें करीतालो गोंयचें नांव पेड्यार करीतालो. कसली पार्टी चलता तेजें हांव सिरियस आसा सारको. अशें कितें आसा तुमकां कितें रिपोर्ट मेळटा सांगा घालया तेजेर समज. Morgium somebody has planted this, has downloaded some photograph from the internet and created some sort of a party scene and has posted it on the net to show Goa in a different format. Means the destination Goa is being targeted. Destination Goa is being shown in a wrong way, in a manner in which vulgarity, woman is shown in a very bad. We respect woman. They cannot be shown in that. So according to me, it could be an inside hand. It could be an outside hand. Somebody who is against the government may have done it, or somebody who is against the state, because we are flourishing, we are getting so many tourists, they must be doing it. So there are various angles to this. The probe has been ordered, but it is also very difficult to find out who is the source. Such type of things should not happen. And investigation should go on till we find out the source from where this picture and the write-up for this party scene has come.